माझ्याकडे हांव जेन्ना इलेक्शन मनोहर पर्रीकराचे विरुद्ध कॉन्टेस्ट करतालो बाबूश आनी सिद्धार्थ कुळगांवकर बरोबर आसा, बरोबर भोंवता प्रचाराक. दिस इज 2017 सगळे केस आनी सगळें हें जातकर तेजे नंतर ताका तुमी बक्षीस दितात चॅरमॅनशिपीन. आनी बक्षीस कित्याक म्हणटा आमी, म्हणजे तुमी सर्टिफाय करतात तो ताका एक गव्हर्मेंटाची ऑर्डर बेश्टे कोणाच्या नांवान काडनात, तुमी ती काडटात. जाल्यार माविन गुदिनो हाचेर केस कोणें घातलेली, तो करप्ट मनीस म्हणून ताका केस घातलेली मनोहर पर्रीकरान. ताका करप्ट कोणें म्हणलेलो, ताका करप्ट म्हणलेलो BJPचे सगळे लिडरांनी आनी मुख्यमंत्र्यान. तो मनोहर पर्रीकर ऑपोजिशनाक आशिल्लो तेन्ना तेजेर कोर्टान केस कोणें घातली, तेजेर कोर्टान केस पुलीस कंप्लेन सगळी कोणें केली, मनोहर पर्रीकरान केली. आनी जेन्ना कन्विनियन्स जाता तेन्नाच ताका आपल्या कॅबिनेटान घेतलो आनी ताका म्हणपाक लागलो इट वॉज एटेम्प्ट टू करप्शन. ह्या माविन गुदीन म्हणटा ताका अरेस्ट करून जेलीन घातलेलो मनोहर पर्रीकरान करप्शनाचे हेजेर. आनीक होच माविन गुदीन गोवा मेडिकल कॉलेजीन वचून न्हिदलेलो आपल्या हड्ड्यांत त्रास जाता म्हणून. आनी रातचे 12 वरांचेर ह्या मनोहर पर्रीकरान पुलिसांक धाडून ताका परत जेलीन घातलेलो रातचो. आयज तेंची लाचारी काल उगडी जाली. माविन गुदिनाक जाका करप्शनाचो बापूय म्हणून तेणें संबोधीत केल्लो ताका हाडपा पडटा. त्या माविन गुदिना कडेन काल तांकां पांय पडपा पडले येवन प्रेस कॉन्फरन्स घे म्हणून. आनी माविन गुदिना कडेन मागता आयज विजय सरदेसायान स्टेटमेंट एक दिल्लो आसा, कोण गा म्हणून तो एक कोण तरी हें म्हणून ताका कितें अधिकार आसा म्हणून ताका कितें आयकपाक जाय म्हणून. म्हणजे कॅबिनेटाच्या मंत्र्याचो दर्जो माविन गुदिनाचो दर्जो कितें ते विजय सरदेसायान स्टेटमेंटान दिल्लें आसा. म्हणजे तेजी लेवल कितें ती आयज विजय सरदेसाय सांगता.